tu yetaimu. Sangat damnia. Durbulya pidara rastu ketaimu. Durbulya pidara rastu ketaimu. Tu ye vigiye undyaru parye asa tukara kon tu ye vekiye undya. Suntus burla tintamnia. Suntus burla kalsa Jesu tu yetaimu. Durbulya pidara rastu ketaimu. Tu ye vekiye undyaru parye asa tukaraku. Jesu tu ye kalsa mucha utrekta simcha tuka dadu shika jivna tuja jinyen sada zaitu maka. Kalwaricha dongaramnya. Kalwaricha dongra rega tuji waru muja patkya kati miloi kursa more. Tu ye vekiye kurben makab laboi sergitara. Jesu tu ye kalsa muja utreta simcha tuka dadu shika jivna tuja jinye sada zaitu maka. Jananga wuci service puran apli ni tuglia. Sangatamnia. Jananga wuci service puran apli ni tuglia.
दयेकन उबी रावया. सुंदर सोमिया तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरा आया मागो तुझे समोर भेटून तुका बलिता सगळ्या एका तुका तानेल्या तुका भुकेल्या वस्तूच्या रक्तामासा भो सुंदर सोमिया तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरा आया मागो तुझे समोर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सौवे आसो. प्रवेश गीतांत आमी गायले, या सुंदर मंदिरांत आयिल्ले हांव आमी मागोवंक तुजे मुखार. आमी फकत मागोवंक मात्र न्ही, बलिदान भेटोवंक आयले हांव, कित्याक आमी भावार्थी लोक. हो आसा फरक भावार्थी या विश्वासी मोदे आनी भक्तिका मोदे. जायते फावटी आमच्या विशयांत सांगता आसतना तुमी आयकलां, भक्तादिगाळू म्हूण कन्नडांत, या भक्तीक म्हणटा आमी, डिवोटीज इंग्लिशान. आमी फकत भक्तीक न्ही, डिवोटीज न्ही, बाळका जेजूचे भक्तीक वय, पूण आमी भावार्थी लोक. ताका लागून ह्या मेजा भोंवतणी येवकारीस्त भेटोवंक आयल्या. आयच्या दिसा आमचो भावार्थ घट करया, कित्याक आयची वाचपां आमकां तेंच उलो दितात. जेजू आमचो एकलोच देव आनी सोमी, आनी आमी जितलो आमचो भावार्थ घट करता भक्तीक कार्य आमकां गरज ना, कित्याक भक्त भावार्थांतच लिपोवन आसा. भावार्थी लोकांक देवान हेर कुणाक करून दाखय जाय म्हणून ना, आपापीच देव कर्ण दिता. देखून ह्या बरोवश्यान हे मिसाचें बलिदान भेटोवया. देव आमकां आयकता, आमच्या सांगाता तो आसा. ताका लागून जेजू आमच्या सारको जालो पाताक एक सोड. त्याच जेजूची मजत मागया आनी ताणेंच दिल्लें बलिदान उर्बेन भेटोवंक प्रयत्न करया. हांव पातकी सर्व पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्हे हांव विसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगेवन सदांच अंकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Sumia kakut Sumia kakut Vista kakut Vista kakut Sumia kakut Sumia kakut प्रार्थना. देवा आमच्या तारोका
जेजूच्या मरणा आणि पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. ह्या गुठांत वांटो घेवन आमच्या सोडूनदाराच्या पुनर्जिवंतपणा खातीर आमी सदांकाल संतोष भरीत आसाशें कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवो चलयता सासनाच्या ससनाक. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत पावलो आथेनांतलो बायसरन कोरितांक आयलो. थंय ताका पोंतांत जल्मल्लो आक्विला नांवाचो एक जुदेव मेळ्ळो. तो आपल्या पत्नी प्रिसेला संगी इटली थावन आयिल्लो. तितलेंच कित्याक समेस जुदेवांनी रोम शार सोडून वच जाय म्हूण क्लोड चक्रवर्तीची हुकूम जाल्ली. पावलोन तांकां भेट केली आनी आपणा बरेस तांकांय तंबू करची व्याप्ती आसली देखून पावलो तांगेरस रावलो आनी ताच्या सांगाता वावरूंक लागलो. हर एक साबाता दिसा सिनोगागांनी तर्क करीत तशेंच जुदेवांच्या तशें ग्रेकाचें मौन परतूंक तो प्रयत्न करतलो. सिलास आनी तिमोती मासिदोनिया थावन येवन पावतस पावलो आपलो सगळो वेळ देवाचें उतर परगट करच्याक आनी जेजूक क्रिस्त म्हणून जुदेवांक रुजू करूंक फुडें सरलो. पूण ते ताका मुखार रावन ताची निंदा करूंक भायर सरलेल्या वेळार ताणें आपली आंग वस्तुरां पिंजलीं आनी तांचे वयर पापोडलीं आनी तांचे विरोध हे परी निशेध उसारलो. तुमचें रगत तुमच्याच माथ्यार. ह्या रगताक हांव जबाबदार न्ही. ह्या फुडें हांव हेर जातीच्या लोकां मदें वेतलो. अशें थंय थावन तो गेलो आनी देवाक आराधन करतल्या थिसियोस्ता नांवाच्या जुदेव न्हय आसलेल्या एकल्यागार वचून रावलो. ताचें घर सिनोगाग लागींच आसलें. क्रिस्त नांवाचो अधिकारी सिनोगागाचो अधिकारी आपल्या सगळ्या घराण्या समेत जेजू क्रिस्ताक सतवंदूंक लागलो. त्या शिवाय साबार कोरीन घरांनी पावलूची शिकोवणी आयकली. तांणी सतमंदले आनी तांणी पवित्र स्नान घेतलें. देवाचें उतर हें. देवाची ओडुकार. जनंगा हुजीर सर्वेस पुराणापली नीत उगडल्या. जनंगावूची सर्वीस पोरां आपली नीत उगडल्या. सर्वेस पुराक एक नवे गीत गाया. कित्याक ताणे केल्यान विचित्रा. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावल्या. जैताने आपणायला. जनंगावूची सर्वीस पोरां आपली नीत उगडल्या. सर्वेस पुराण आपली सोडवून कळीत केल्या. जनंगा हुजीर आपली निताने उगडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या. विश्वासी मोगाचो ताणे उगडास काढला. जनंगा हुजीर सर्वेस पोरां आपली नीत उगडल्या. जनंगा हुजीर सर्वेस पोरां आपली नीत उगडल्या. हालेलुया
सोण वसना म्हणटा सोमी हांव वसून तुमच्याशी परत्यान येतलो आनी ते द्वा तुमची काळजां संतोषान उमाळतेली. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सौभे आसू जुवांव परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी आपल्या शिसा लागीं जेजू म्हणालो, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात, उपरांत थोडो वेळ उतरतच तुमी म्हाका पळयतल्यात. तोळ ताच्या शिसा मदले थोडे एकामेका म्हणूंक लागले, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात, उपरांत थोडो वेळ उतरतच तुमी म्हाका पळयतल्यात. आनी कित्याक हांव बापास अशी वेतां अशें म्हूण तो म्हणटा न्हय. थोड्या वेळान म्हळ्यार अर्थ कितें? तो कितें म्हणटा तें आमकां समजना. आपणा लागीं विचारूंक तांकां मौन आसा तें समजून जेजून म्हळें, थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात, उपरांत थोडो वेळ उतरतच तुमी म्हाका पळयतल्यात. म्हूण हांवें म्हळें ताचो अर्थ तुमी एकामेका विचारनासात मूं. सतस हांव तुमकां सांगतां, तुमी सुस्कान सुस्कान रडतल्यात, पूण संवसार तो वळो कुशाल बरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात, पूण तुमचें दूख संतोशांत बदलतलें. देवाचें उतर हें, वखणी तुका क्रिस्ता. हाच्या शुभ वर्तेत हांव गरजेच्यो 2 संगती विसूंक सोदतां. पयलें जावन थोडो वेळ तुमी दुखेस्त आसतल्या, थोडो वेळ हांव तुमचे सांगत आसतलो, थोडो वेळ उपरांत हांव तुमचे सांगत आसचो ना. अशें तशें लकणी मालवोचें अशें जातलें तशें जातलें, अशें जातलें तशें जातलें. आमच्या हरी एकल्याच्या जिणयेंत अशें घडटा. कोंकणींत एक गाद आसा, कितें वारें आयिल्ल्या कुशीक आमी बागवता म्हणून. हरी एकल्याच्या जिणयेंत थोडे दीस बरे आसात, थोडे दीस दुखेस्त आसात. भलायकी थोड्या फावटी बरी आसा, थोड्या फावटी पाड जाता. थोड्या फावटी बरे लाभाचे दीस, थोडे नश्टाचे दीस. हरी एकाक वेळ घडी आसा. आमकां पोरण्या सोल्ल्यांत आयकूंक मेळच्या बरी हरी एकाक वेळ आसा. पूण हांगा तशें मात्र न्ही. आमी अशें तशें म्हणटा आसतना हरी एका मनशाचें लक्षण हें. आतां तशें जाता आसतना असो अर्थ कितें? एक खांबो पळया, खांबो असो करा तसो करा, ताचे उपरांत तो खांबो घट उरना, तो हालता. देखून जेजू कित्याक लागून आपल्या शिसांक थोड्या वेळा उपरांत तुमी म्हाका पळोवचे नात, पळयतल्यात कित्याक सांगता? तांकां तयार करच्याक. आयच्या शुभ वार्तेंतच आयकूंक मेळ्ळें, शिसा मदेंचो घुसपड. असो अर्थ कितें? तांकांच कळना की जेजू कितें म्हणटा म्हणून. देखून असो अर्थ कितें म्हूण तेच घुसपडांत आसात, दुबावांत आसात. आमच्या मदें जावचें तशेंच भावार्थी जिणी जियेतना. चड करून हें कोणाक लागू जाता? जेजून ताच्या शिसांक म्हळें वय, हे शीस कोण? हे शीस कोण? आतां ह्या आयतारा आमी जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची एसेन्शन म्हणटा आमी ताची परब करता. जेजू सर्गार गेलो, पूण पास्काच्या दिसा तावन 40 दीस पर्यंत आमी आसा. पास्काच्या दिसा आमचेर शिरांदारिनी म्हणल्या बरी
देवाची कृपा पडली, देवाची कृपा मेळ्ळी. थोड्या फावटी आमी जाणाव मातयार थोडेशें कितें आतांच्याक वोवंक खबर ना, थोडें कितें ववयता आसतना हळू आसतना मातयार बरें करून ववयत, पूण कितलें जड जाता, कितलें चड ववयता आमी लगता, आमची तकली लगता. त्याच प्रमाणे भावार्थांत घडोवंक जाता. कित्याक पास्क उतरून दीस जाले, कृपा मेळ्ळी वय, संतोशान आमी जियेले, हालेलुया म्हळें वय, देवाक जावं महिमा म्हळें वय. पूण भावार्थांत जियोवचें मस्त कश्टांचें. आमी तिशीन इशीन करून लागता. आतां हें केदळा घडटलें जेजूच्या शिसांत तसो अर्थ हांव तुमकां सांगता. 2-3 नमुन्यान तरी अशें घडटलें. देखून जेजू कितें म्हणटा आनी हाचो उद्देश ताचो, भावार्थान आमी घट आसूंक जाय, भावार्थान घट आसूंक जाय. दुसरो विशय निमाणें सुवार्थ आखेर जाता आसतना जेजून म्हळें, तुमी सुस्कान रडतल्यात पूण संवसार संतोशान आसतलो. उपरांत तुमी दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. आमचें दूख संतोशान बदलतलें. दूख आनी संतोश खंयच्या जिनसाचो? दूख कित्याक? दूख कित्याक? मोर्न, पिडाशिडा, आंगाक गायी, ह्या काळजाक गायी जाल्ल्या वेळार आमकां दूख येता. पूण दूख तितल्यान सगी येताच्या की चडीत कांय आसा. जायतीं जाणां बरें करून दोळ्यांत दुखां घालता, तांकां आमी म्हणटा आतां पुटल्यो जरी म्हणून. पूण जायतीं जाणां मनांत रडतात, काळजांतच रडतात, भायर दाखयनात. भायर संतोशान बऱ्यो कोण हांसो दाखयतात, पूण मनान मस्त रडतात. कित्याक जावं पुरो? एक कारण हांवें म्हणयत, निराशा. कितलीं जाणां आवय बापूय तांच्या भुरग्यां खातीर रडतात. आमी केदाळाय म्हणचे आसा, सामोनिका रडली म्हणून. सामोनिका आपल्या पुता आगोस्तिना खातीर रडली म्हणून. पूण चारित्रीक जावन आमकां कोणें आमच्या मोतीन घालां सा, ती एक निराधारी स्त्री जावन रडली ना. मोनिका धैर्यवंत स्त्री, देखून आपलो पूत खंय गेलो ताची पाट सोडनासतना फाटल्यान गेली. ती ताच्या फाटल्यानच गेली. हांव सोडना तुका म्हणल्या बरी. देखून मोनिकाचें दूख देवा लागीं विनंती करच्याक दूख, आपणाच्या पुताची गत पळोवन न्हय. पूण आमी असल्यो संगती, निराशा जावं पुरो मस्त वावर केला, तुवें जिणेन मुखार येवंक चिंतलें पूण सोलवणून सासाय निराशा. आत्मीकपणी निराशा जाता, आमी दूख रडता. कितलींशीं जाणां म्हाका तें भाग पळोवंक मेळटा. आमी कुमसारांत पथकां आयकत आसतना पयलें जावन इतलें खालतेपण तुमी दाखोवन त्या कुमसारीक येतात, दिंबी घालतात. कितलीं जाणां कुमसार पाताक सांगतना रडतात. जावं पुरो संतोशाचें रडणें. हें संतोश कित्याक? म्हजें वजें आतां गेलें न्ही, हाळू जालें न्ही म्हूण संतोशाचें रडणें जावं पुरो. पूण थोड्यांक आमी इतलें पातक केलां न्ही, ह्या पातकाक लागून आमी अशें सांपड नासल्ले हांव न्ही म्हणून तेंय रडणें जावं पुरो. पूण कितेंय आसूं रडतात मनशां, मस्त जाणां रडतात. थोडीं रडतात वायट ह्या सैतान जैत येवोन जाताना. थोड्या फावटी आमी हांगा इगर्जीन पळयता, आमी हांगा एक फेनाक घालून दवरता दिसाचें. आतां दग चड जाल्या, पूण घडये पटी थोडीं जाणां रातीच्या काळोखार हांगा येतात, थोडीं जाणां फांत्या परारच हांगा येतात, थोडीं जाणां दिसाचो वेळ येता आसतना कितलीं जाणां हांगा बसून गुपीत दुखां गळयतात. कित्याक जावं पुरो? देवा मुखार आसा जावं पुरो. तुमी तुमच्याच घरांनी थोड्या फावटी कांय दार बंद करून रडतात जावं पुरो. कित्याक? वायट जैत येवोन जाता आसतना सत सोलवातना आमी रडता. आतां जेजू न्हू तुमचें दूख संतोशान बदलतलें म्हणटा आसतना तें सांगूंक कारण आसा. आमी कांय नंतर कुर्सा वाटेच्या वेळार नियाळ केल्लो न्ही. जेजू त्या जेरुजालेच्या स्त्रियांक, रडून आसलेल्या स्त्रियांक बुजयता. देखून येशीच निराशी जाल्ले आसात,
असली परिस्थिती जेजूचे शिस जाल्ल्या त्या आभारांक मात्र न्ही आमकांय लागू जाता. देखून जेजू म्हणटा आमचें दूख संतोषान बदलतलें. भाऊ भयणीनो, आतां मिसाच्या सुरवेर हांवें तुमकां एक विशय सांगलो. भक्तीक आनी भावार्थी आमी आज विसवण करूंक आसा. दूख तें सगळ्यांक, संतोष तो सगळ्यांक लागू जाता. पूण एका भक्तिका मदें आनी एका भावार्थ्या मदें फरक कसलो? भक्तीक पवित्र स्नान घेतलो जायचें म्हणून ना. हांगा आईच्या ह्या ब्रेस्तरा दिसा ह्या हप्त्यामध्ये केदाळे सकाळी जावन संजेर हांगा मस्त लोक येता, मस्त लोक येता. ह्या लोकांमध्ये सदांच आमी क्रिस्तांवां, ताचे उपरांत आमच्या हेर धर्मांचे जावं पुरो, हिंदुवांच्या धर्माचे जावं पुरो, मुस्लिमांचे जावं पुरो, हांव कोण कितें म्हूण सांगना, येतात. पूण हे सक्कड भक्तीक देव जेजूचेर, देवाचेर तांकां भक्त आसा. पूण आमी आसावणे ह्या येवकारिस्तांत भाग घेवची आमी भावार्थी आमच्या आपोवणें दुसरें. आमी आनी अशें या तशें म्हणून आमी हालची मनशांनी, लखची मनशांनी. देखून एक 2-3 फरक हांव तुमकां सांगता, तुमी हे मतीन दवरल्या पुरो. खंयचेय एक संगती सक्कड आमकां उगडास दवरूंक जायना. एक भक्तीक कितें करता, देवा लागीं धांवून येता, आपणाक जाय आसलें सांगता, मेळ्ळें जाल्यार घेवन फाटीं वेता. देखून भक्त धार्मीकपणी आमी हांगा इगर्जेक येवन दाखयता. म्हाका वो त्या आयस्क्रीम पार्लराचें आयस्क्रीम बरें जाता, देखून हांवूय त्या आयस्क्रीम पार्लराचो भक्त. हांव थंय वेता, म्हाका मनपसंदीचें मेळ्ळें, दुडू दिलो, या आनी कितें हांवें केलें आनी फाटीं गेलो. म्हाका तातूंत चडीत लागू जायना. पूण भावार्थी कोण? जायतीं तुमी सगळां जायतीं जावं पुरो काजारी मनशां. काजाराच्या दिसा लग्नाच्या वेळार तुमी दिल्ली बसावणी सुखांत तशें दुखांत, सुखांत तशें दुखांत आमी विश्वासी रावतले हांव. आनी हे सुखांत तशें दुखांत एका पती पत्नीन मात्र न्ही, देव आनी परजे मदेंय वो बांद एकवट. देखून म्हज्या जिणयेंत दूख येवं, संतोष येवं, हांव थीर रावतलो. देखून तें जेजू आपल्या शिसांक सांगूंक सोदता. भावार्थी तो, सूख येवं, दूख येवं, हांवें येदोळूच देवाची जाणवाय जोडून घेतल्या. देखून हांव थीर आसा. हांवें सांगिल्लें सत वळखतात गी. आमी हें सांगिल्लें सत असो अर्थ गुंडाय असो आसा. आमच्या मदलीं कितलीं क्रिस्तांवां भक्तीक जाल्यान, भावार्थी न्हय, भक्तीक जाल्यान देवाक सोदून हरये कडेन धांवतात. दिल्लें मेळ्ळें जालें. आमची भावार्थी जिणी तितली मात्र गी. चिंत्या काजाराच्या जिणयेंतच तुमकांच तो गोव तें बायल सुखांत मात्र आसा, दुखांत तूं गेलोय वच पेले आण म्हणून कोटमान गेले जाल्यार तुमकां कशें विश्वासघात बघाना? भक्ता न्ही आमकां हरी एकल्याक. त्याच प्रमाणे भक्तीक घेता आनी वेता. भावार्थी थीर रावता, सुखांत तशें दुखांत. आनी एक विशय, भक्तिकाक अजापां जाय, भक्तिकाक कुणां जाय. कुणां ना जाल्यार भक्ती घेना. आतां जायतो लोक ह्या इगर्जे कित्याक येता? आमी मागल्लें मेळटा, आमी मागल्लें मेळटा म्हणून सोदून येता. जर तर हांगा मागल्लें मेळना, या ही एक आसल्या पैकी ही एक इगर्ज म्हणलें चिंताप आसा, कोणी येना. आमच्या फिरगजीन जावं पुरो, कित्याक ती आमची फिरगज. देखून आमकां आमी ते फिरगज कुटाम. पूण असले एका पुण्यक्षेत्रांत कित्याक येतात? मागल्लें मेळटा. कुणां जाय? असर्यां जाय, अजापां जाय. पूण एका विश्वासी कडेन, ह्या भावार्थ्या कडेन भावार्थी कुणां विचारिना. देखून तुमी हांगा सक्कड ह्या पांत्यापरार ह्या सकाळीं आयल्यात, पूण हांव चिंतिना तुमी फकत भक्तीक म्हणून. तुमी भावार्थी मनशां.
आमी सगळीं भावार्थी मनशां. ताका लागून आमकां हें भाग मेळ्ळां देवाचें उतर आयकुनचें, जेजूचें मास रगत घेवनचें. भक्तिकाक इनाम मेळ्ळ्या पुरो. देवा म्हाका म्हज्या बिझनेसांत लाभ दी, लाभ मेळ्ळो. म्हाका भलायकी दी, भलायकी मेळ्ळी. म्हाका तें दी, हें दी, मेळ्ळें. बरें, मेळना जाल्यार हांव सोडून वेता, आनी कडेन खंय सोदून वेता. पूण भावार्थी आमी विचारिना देवा म्हाका तें दी, हें दी म्हूण. तुमी मागतात जावं पुरो, पूण आमकां सगळ्यांच्या की वर्तें मेळ्ळां, जेजूच मेळ्ळा. जेजूच मेळ्ळा, ताचेंच मास रगत मेळ्ळां. देखून आमी भावार्थी मनशां. भक्तिका बरी आमी करूंक म्हणून जो भक्तीक संवसाराक वरगोवन वेतात. भक्तीक संवसाराक वरगोवन वेतात म्हळ्यार कितें? हांव जाय आसल्या प्रकार जियेता. देव म्हज्या गरजेक मावल्या पुरो म्हाका. पूण भावार्थी संवसाराक एक विपर्यास. भावार्थी मनीस संवसाराक एक विपर्यास. देखून जेजूची निमाणी उतरां पळया. तुमी सुस्कान रडतल्यात. कोण? ताचे शिस म्हळ्यार आमी. पूण सगळो संवसार संतोशान आसतलो. सगळो संवसार संतोशान आसतलो, खुशाल भरीत आसतलो. पूण तुमी रडतल्यात तें तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. हें भावार्थ्याचें लक्षण. केदाळा बदलतलें? केदाळा बदलतलें आमचें दूख संतोशान? 8 बागी वासा. बागी ती अंतस्करणी दुर्बळी, तांचे जावन आसा सर्गींचे रास. देवाच्याच वेळार आमचें दूख संतोशान बदलतलें. भावा भयणीनो, देखून आयच्या दिसा कितें करचें? भावार्थ्या बरी थीर रावया. भावार्थ्या बरी थीर रावया. थोड्या फावटी भावार्थ आमच्या भुरग्यांक धांवूनच आमी शिकी येता. तें भुरगें आवय बापाय सुकून गेलीं, भुरगें कालो बोलो जाता, रडता, भिरांतीन भरता, बोब मारता, म्हजी मम्मी ना, म्हजो डॅडी ना म्हणून. तेंच आमी हांगा थोड्या फावटी पळयता. सांजेर म्हाका खुशी जाता. हांगा मैदान सक्कड उक्तें आसा. थोड्या फावटी आवय बापाय येता, तांच्या ल्हान भुरग्यांक सांगता. भुरगीं हांगा मैदान उक्तें म्हणून धांवतात त्या रुखा फाटल्यान हांगा पुरा. तांकां खबर आसा आमचे आवय बापाय हांगा इगर्जेन बसल्यात. आमचे आवय बापाय खंय आमकां सांडून पयस वचूंक हांगा खंय मैदानांत आसात. त्या धैर्यान भुरगीं बरें करून धांवतात, संतोशान आसात. आमी कितें सदांच्या भाशेन लागा घालतात म्हणटा आमी, तशें करतात. हें भुरग्यांचें स्वातंत्र्य. हें भुरग्यांचें स्वातंत्र्य. कित्याक आमचे आवय बापाय आमकां सांडून वचोंक नात, ती आमच्या सांगाता आसात. आतां समजल्यात? जेजूय आपल्या शिसांक म्हणटा तुमचें दूख संतोशान बदलतलें, भियोवचें नाका. कित्याक आमी खंयी गेल्यार तो आमच्या सांगाता आसा. देखून हेंच धैर्य घेवन आमच्या घरांक या, आमच्या कामांक या. आयच्या सगळ्या दिसाच्या राटावळे वेळार उगडास दवरया. जेजू आमच्या सांगाता आसा. कित्याक आमी भावार्थी मनशां. Vedisushi bapaye, vedisushi tau amche, upun amche kartau fika tu karma porata bisa tujhe mata surve putu amso Rusna Srusti so Bideka Undo Kuwaso Kutam Jawa Raso Jisu Chapawi Kuding Butlu Dijivitakan Zawu Vedisushi bapaye, vedisushi tau amche
आमचे कर पण आमचे कदम स्वीकार तू कर म्हूण परता वेसाव तुझे माता. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भोव वर्त्या देवा, आमच्या मोगाळ बापा, दुंपावरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्यांचो परमळ तुज्या मुखार सोडून दी. आत्म्यान आमकां नितळ शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवंक कनवळ्यान आमकां कृपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयसे आमी करू फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दाबाजन आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताच्या वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकाचो लांब युग संपलो, विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव एकताची सर्गी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्मरण सोसंकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. Bavartaso gutu pergatuya. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतलें आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा,
पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर सोदरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फजळीत मुखार पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे माये संगाती, भगवंत तुजो पोती, भगवंत दंडुता आनी सरकळी तुका मानवऱ्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व बंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पुलिसां तुजें राज संपयो, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पदकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवादय करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोबरच्या नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रजोळटी तुगेली महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवो चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कबूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कबूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सुभागी. सुम्याक देवतेची मुखां फोवना पूण जेवतान सुमकां लायतली. Santos por la calza, Jesus tu ye daimu, tu bolha pi. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें
वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. वारीच्या डोंगरात रगत तुझे वारो मुझ्या पातकाती मेलोय कुर्सा मरण तू ये वेगे कुर्पेन माताबर लाभय Jesu tu ye घर सामुचा उतरेता सिंचा तुका दादोशी प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमच्या गायिल्ल्या सैमाक तूं वोकात लायताय आनी ते नवे करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घटाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत चढय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. दया करून बसात. मोगाच्यानो येवच्या हप्त्याचो ब्रेस्तार मे म्हयन्याची 25 तारीख हो दीस सर्व भुरग्यां खातीर आमी समर्पिल्लो जावन आसा. प्रत्येक जावन 10:30 वरांचे मिसा वेळार आनी ताजे उपरांत जावं कसच्या नव्यानाच्या वेळार प्रत्येक जावन आमच्या भुरग्यां खातीर आमी मागतले. हांव थोड्याच दिसा उपरांत ताणें इस्कॉल प्रारंभ करतात, त्या देखून तांचे शैक्षणीक वर्स बरें जावचे खातीर आमी सर हो भुरग्यां खातीर समर्पिल्लो दीस जावन आसा. जर तर तुमच्या घरा भुरगीं आसात, इस्कॉलाक वेचीं भुरगीं आसात, तांकां सकाळीं 10:30 वरांच्या मिसाक आपोवन हाडात आनी भुरग्यां खातीर आमी विशेष मागणी आमी करतले. हांव तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाच्या आशिर्वादां सरू बी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. प्रागाच्या बळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावूंचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो, सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडागून कन दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयिल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळूक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या सगळ्या गरजां खातीर परत्यान एक पावटी जेजू लागीं मागया.
सांगाता मागया ए बगेवून जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी अजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावंक दिवंक कोल्लोला आसता तुका पतयेन उलो मारतेल्या सक्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो वास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेली आमकां तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां काय म्हणूंक नाका पूण उलट्यांतल्यान आमकां वाच. नमान मरी एकूच पेंबरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव ही फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरी एकूच पेंबरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव ही फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरी एकूच पेंबरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव ही फळ तुज्या कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक म्हणटना फकत तकली बागयात. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका मागणे ये अजबांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक आकुलतेची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखासर पडून आमी मागता. तुवें इतलें बिरमोतेन बरयल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवूं दी. ते सरकश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळकान आमकां फावो केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर ताका अर्गां दिवया. मागया ए भोव उदार बाळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रस्तार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजाबांच्या इमाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दी आनी तुज्या कारणांतली देवीक मदत जोडून दी. सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करू. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबे जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. आमी ताचे बरी जावं तो आमचे बरी जालो. आमकां वयर उबारून तो पाताळांत देवलो. आमकां सुटोवच्या बलयेची शेळी जालो. देवपणाक वांटो दी देव मनीस जावन आयलो. जेजू बाळका लाले माता तुज्या सैमा बदल आमकां. जेजू बाळका लाले माता तुज्या सैमा बदल आमकां. मुखार पुत्रा सोबे हांव पार
बरे आशीर्वाद दी आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे